गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान सुरू केल्ले नवे जेटी धोरण हो सागरमाला प्रकल्प सोडून हेर कितेंच न्हय असो आरोप काँग्रेस पक्षान केला। तशेंच सगळ्या पंचायतींक ह्या धोरणाक विरोध करपाचें आवाहन काँग्रेस पक्षान केला। शुक्रारा मडगांवां जाल्ले पत्रकार परिशदेत एल्विस गोम्स सावियो डिसिल्वा उलयताले। सरकार नगर नियोजन धोरण बदलून शेतकी जमनीत बांदकाम प्रकल्प उबारपाचो यत्न करता आनी ह्या धोरणाचेर हरकत काडपाक फक्त 30 दीस दिल्ले आनी हे धोरणाक गोंयांत विरोध आसा। अशा धोरणाक कसलोच विरोध करिनासतना मान्यताय दिवपाक जाय म्हूण काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक भाजपान आपल्या भितर विलीन केले असोय आरोप काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्सान केला। हांकां मोठे मोठे कॉर्पोरेट्स मेळ्ळ्या जेट्टी घालपाक वयता ती जेट्टी घालूंक सोदता ते आनी गोंयचे जी ग्रामसभा गांवांनी पळय ते पावर दिल्ले आसा अंडर द पंचायत राज एक्ट ताचो उल्लेख सुद्दां करूंक ना हितून ताचो उल्लेख सुद्दां करूंक ना। हाजो इम्पॅक्ट त्या गांवांत कितें आसतलो आनी 15 दिसांनी हे सगळें हो बोवाळ जो चल्ला गोंयांत कोण डिफेक्ट जाता कोण हें करता फक्त आतां 6 म्हयने जाले आमकां दुसरें अशें बरें गव्हर्नन्स कांय पळोवपाक मेळोंक ना पूण हळू ह्यो नोटीसी भायर सरल्या ह्यो पळोवपाक मेळ्ळ्या हाजेर आमचें लक्ष आसा। सेकंड एक नोटीस जी भायर सरल्या ती गोवा लँड डेव्हलपमेंट एंड कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन म्हणून आसा सरकाराच्यो अंडर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ह्यो ते एमेंड करून शेतांनी आतां बिल्डिंग्यो उबारपाची परमिशनां दिवपाक ते फुडें सरल्या। एगेन हें ग्रामसभेक चड करून गरजेचें। हांव परत सांगता हातूंत खंयच्या पार्टयेचो प्रश्न ना हें तुमच्या लक्षांत येवपाक जाय आनी तुमी हें इमिजिएटली ग्रामसभा घेवन हाजेर डिस्कशन करचें कित्याक हें जर रेग्युलेशन आसा ती जर पास जाली